Time and tide wait for no one. पूण हांव टायमी न्ही टायडी न्ही हांव सत म्हाका वेळा काळान मुग्दूंक जायना. सक्कडी येवन बसल्यात म्हूण चिंता. बसोंक नातले बसा सोडून बसा तुमचें मन उक्तें दवरून बसा तुमचें खान. तो कोण आमकां ताकीद दिता म्हूण चिंतूंक लागल्यात न्ही. म्हजी तुमकां वळख ना हांव जाणा सांगता पूण पयलें एक घट्ट ताळ्या बेडाबळ्या. म्हजे वरेसांव आयकल्या उपरांत तुमी कोणीय थाळ्यो पेटचे ना हांव खंडीत जाणा. वावराड्याक माजुरी फावो पेटा थाळयो. म्हजी तुमकां वळख ना न्ही. एलिया आनी एलिशा प्रवादीची वळख तुमकां आसतलीच. कार्मेल गुड्यार एलियाचे जरी लागीं बिडार केलेल्या पैकीनले न्ही तुमी. म्हाका वळख आसा तुमची. म्हजें नांव कालेब. कितें कालेब. हांगाचे जुदेव सुण्याक हेंच नांव दवरतात. कालेब म्हळ्यार नियत्तेसो पातयणेसो. देखूनच तुमी म्हाका पातयेवेत. हांगा कित्याक आयला म्हूण विचारतात की. येवंक हांव खंयसरी वसोंक ना. तुमचे मदेंच आसलो आज दिसलो मात्र. म्हाका एक काणी सांगूंक आसा. नमान म्हणलो एकलो आरामगार एलिशा लागीं येवन कोड्याचे पिडेतावन गुण जालो. हाचे विशयान हांव कांय सांगिना कारण पासून तितल्यार रावयल्या. मुखार कितें जालें तें हांगासच्या जायत्यांक कळीत ना. त्या काणयेक प्रत्यक्ष साक्ष हांवच. तुमी निजायकी वासी जाल्ली काणी नामानाची न्हय एलिशाच्या आप्त शिसा गेहाजीची. जाता काणी येदळस सुरू जाल्या. तुमी वचून पळया. शेतान धावले गोडे वतान धावले गोडे घेऊन पाठी जिवे जिवे मोडे. अंगार पडल्यार किडे तरी जयकार करीत तोडे. सरदार साहेबाचे जिवे जिवे मोडे जिवे मोडे. शेतान धावले गोडे वातान धावले गोडे येऊन पाठी जिवे जिवे मोडे. अंगार पडल्यार किडे तरी जयकार करीत थोडे. सदा साहेबाचे जिवे जिवे मोडे. अंगार पडल्यार किडे तरी जयकार करीत थोडे. सरदार साहेबाचे जिवे जिवे मोडे जिवे मोडे. म्हणता ओढा सुख संतोष आसो तो गाव ना पिडा त्या गावात. रावे 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 साहेबा रावे रावे ना काया का रावे रावे पुरो पुरो रावे रावे ओढा सुख पुरो पुरो रावे संतोष साहेब पुरो रे तारा तारारा तारारा. उस्सप्पा इतले पयस पावाजे तर जीवार जीवच ना रे. अरे पळयले तो कार्मेल दोंगर. ए माई या दोंगराक पळयतना हांगाच इल्लो वेळ सुशेग या म्हूण दिसता. सरदार न्हिदला आसतलो. पळय 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 पळय. अब्बा आका एक वेच्या काळाची न्हीद. तुम्ही थंय बसल्यात
मुखार वाटेर काय आपायनात आम्ही एक दीस घालून आयल्या आणि लिशे वाट उरल्या उठा उठा घोडे तानेल्यात थकल्यात तांकां इल्ले पिवंक दिल्यार मात्र ते दोंगर सरतीत. ह्या कार्मेलाची वाट काही सलीस ना. आताच हातापायांच्या गांठ्यो कामतात हांगा. तू तकलेन सदील जालाय. रायान आमकां एकच जमान वचून इस्रायलाच्या त्या प्रवाद्यांक वचून मेळा आणि सरदारा बरो करा म्हूण धाडला. तुमकां पुरासणेचे लागला. हो मनीस काय समा आसलो तर तुमची फाटली मुखली पुरा कात निसरायतो. हा ताचीच का तांगा रावना आमचे काल निसरावचे. ते एक जागे हाच्या तावन आम कायनातल्या पुरो साहेबा हांव सदां आलो पालो घालन कार उदकांत कातो काण येवन आंगासून आता. हो सरदार देखून आमच्या बुजाचेर सडा वखदाक चढला. इतले पयस आमकां काय ही कोणाची पिडा लागली तर गांवांतलो भायर उडयत आसलो तो. पूण एक मात्र हो मनीस जिवाक जीव दिवचो. फिलिस्तियाकडे जाल्ल्या त्या व्हड झुजा वेळी हो सरदार नासलो तर आमच्या रायाची तकली आज गोमटेर असती ना. ते समा बऱ्यांकच चड कश्ट येवचे पडले. ताजे पिडेक वखद दिवचे कोणी सुतरान मेळोंक नात. खंयच्याय मंत्रादी सयत ताजी पिडा सुटूंक जावंक ना. आता मुल्यार वयर त्या दोंगरार एक मटवाचे आसा म्हूण रायान आमकां धाडला आनी तूं कितें सर्कस करता म्हूण पळया. तेंच म्हाका समजना. हे मोयजेच्या कुळयेचे हांचो एक दुसरोच देव. भल्यांक सुणे बरे पळयतात. आता हो मटवाशी आमच्या सरदाराक गुण करीत गी. हाच्या की प्रास आमकां आनी ह्या देवांक जायत्यो झुजो जाल्यांत. खंयच्या की आमी थंय आरासजे. एक हात नमान करू मुखार वेल्यार आनी एक हात आमच्या तलवारीर आसजे. ये म्हाका बघता इस्रायलाचो हो मटवाशी आमच्या सरदाराक गुण करतलोच. कित्याक म्हणताय? हो आमी इतल्यो काणिको पयशेल्या आरामात व्हांवून हाडल्यात. बेश्टे गी 10 भांगराची ताल्यांता 6000 शेकेला भांगार 10 जोडी मोलादीक मुस्तायकी धन दौलत आनी संपत्ती उक्ते जाण ते धार ना. मटवासीक हें दन दिरवे कित्या साहेबा? ते सगळे सोडले मनीसने. सगळे म्हणल्यार स्थान मान धन दिरवे जागो इत्यादी इत्यादी. पूण आशा सोडिल्ले मनीस नाही पडे. तांकांय दिबेची आशा आसतलीच न्ही. बरी मासली रुचीक मास कवची माशा नांगे कूड मातयेची म्हळ्या उपरांत मातयेचो सुगुण इल्लें तीक इल्लें मीठ अशें दस. ते एक सारखे सांगले. सक्कट सुटल्याक आशा सोडिना खंय. आता आमकां कित्याक भाग्यवंताच्यो काणयो? आमी एक पुटी कारबन दोंगर सोडया. उठा उठा. आमचो सरदार एक पडी बरो जावन ताका आमी पाठीवन पाहिलो तर राय आमच्या बोटांक मुद्यो घालीत. जर सरदार गुण जालना जुदेयांचेर आमचो राय धाड घालूंक तयार जायत. बाप्पा गेलासी बाप्पा. मुळात दोकडे सवारींची दिसतात ते काय आयल्यात असतले. येता सकाळी तावलो आमच्या बाप्पा एलिसन आमकां पारत रावयल्या. पुणे केल्ले खाव नेगी कोणते से आणि हांगा कित्याक येतात ते आंगात लस लागतले आंगात. इस्रायलान जेन्ना शांती वस्ती करूंक लागता तेन्ना त्या आदरंगाच्या फुल्याक केसोळी जाता. मोठून झुजाक येता झुजाक आनी हांगा आमचे कडेन सोजार आनी काय ना तूं. अरे बेंकिया ते पयले झुजाक येता पूण आज झुजाक न्ही. तांच्या एका सरदारान ते उखलून लायल्यात. ताका पोटाची पिडा आसाय. साईब कोणाचे पिडेक लढताली तू कित्याक असते करे? म्हज्या बाप्पा एलिशाच्या सत्य मुखार खंयची पिडा रावना. लेक्यू गेल्या मनशाक पिडा रावनाचे काय म्हणले कामच न्ही. हांव प्रवाद्याच्या पंगडान सुरवात चड तेंप जावन
बाप येलिशा पळयतना म्हाका कोण सुट्टा तो सोडसळता हात घालले वय मेदाळा तात्ता आनी केदाळा लिहिता हें सामको जायना तूं कसलो प्रवास दिसाचो वय येल्या बापान येलिशा बापाच्या आपलो शेडो उडयल्या दिसता तसो पटला की नाही लोक रायत तुम्ही येल्या बापाक पळयला वडे रस्ता रोग रोग पडलेला येलिशा बापाक येल्या बापाच्या सत्तेचो थोडो वांटो मेळटा आणि येलिशा बापाचो राग एक सोडला ताच्या सत्तेन इतर मात्र दी लागशिल्ल्या देशांनी कोण मेळचे ना बासो गावात म्हळ्यार गावात उत्तर म्हळ्यार उत्तर सांगले वय हांवें उसो आयकला तुम्ही काय मुखार सांगता तर पिसा राग हांव इबे एकामेकाक थाळ पडला तूं तयार सांग आता येलिया बाबतींत ताजो शीच येलिशा इस्रायलासून नवो प्रवादी जालो तूं गेहाजी बाब येलिशा बापासून काशा शीच जाल्ल्या मुखार तूंच इस्रायलाक नेमलेलो प्रवादी म्हणून पंगडान तूं उलोवचें हांवें आयकलां हे मुळा सतकी इबे ते पुरापोटी हांव तसल्या संगती पुरा आशिल्लो मनीस न्ही थोडे गांवांत उदेक धरतात बेश्टे म्हजें नांव सांगून सांगून प्रासार दिवं हांवें जावचे चुकेचे म्हणले खेळ खेळटात आनी हांव तसल्या संगती पुरा करचो मनीस न्ही म्हाका येलिशा बापान बरेंच शिकयलां हांव आदी जावचें न्ही देवान इच्छे कळ्ळें आनी येलिशा बापान वखदाय केल्यार जायना लोकी जायना पडत विजय जाता बापा सत्य लागते सोडोंक सोडा तुम्ही मात्र घट्ट रावा कित्याक देवाची दिश्ट आनी येलिशा बापाची दिश्ट केदाळापणाचे आसता म्हूण सांगूंक बस जायना हे आव्हानांतल्यारी पुरा पळयतात कान दिनातल्यारी पुरा आयकतात आतां हे मनीस वखदां कितें आसता तांकां भितर सोडच्या पयलें तपासणी करची न्ही कांय सुरिळेपण हांगा दाड घालून घेत आनी आमच्या येलिशा बापा सराक हे दाड चडटा म्हूण सांगूंक जायना कांय चड उणें जायत तर अरे बाबा हांव आसतलें हांगा हांव सांबाळटा म्हाका आदार नासता एक मोसी भितर येतलो ना खाड उक्त्या सावन कळ्ळें हो मनीस तें खाडी घाली कितें सांगू न्ही कांयना कांयना घरा आदारी शालोन तुमकां हा शालोन थंयचो मान पावलो तुमचे गडे थंयच दवरले मू वेवी थंयच बांदून घाल्या आराम दामास कसो राय हो महात मदत जाराक आमकां तुमचे पाटयला आमच्या वीर सरदाराक तांतली पिडाव गोठची सगळ्यात तुमच्या देवपुरसा कसा पायलो सतर सभेत आमकां गजायता ताची सवरणी पाठल्यास आमी तुमकां गोबर गोळप मुखार आयलो तूं म्हाका एक सांग तुमच्या त्या नायकी विशय सांगली कोणे तुमची गांवची एकली चली आमच्या सरदाराच्या बायलेचे कामाक आसा तिणें देवूंच्या विशीं सांगलें खंय हांवें तुका सांगलें न्ही तांच्या रायाचे दोळे ताच्या तकलेर आसचे बासड आमच्या घाच्या कुशीन जपून आसतात तांच्या गांवाचे सोजे तांची झुजाची आयदाप आसतना आमकां चिंतून तूं पासतात म्हूण दिसता आमच्या कितलेशा चलयांक आमी गुलाम करलेला उठल्या बसल्या झुजा घेतलेली आपली आज तांचे मेळणीकर करून आमचे उदार जाय अशें म्हणनाकात साहेब आमचो सरदार बरो मनीस रायाक सरदारा वयर बट हुस्को आसा ताका तुमी दया करून गुण करीचे करिना तर झुजा खावतात आमकां गुलाम करतात कितलो तावर येतात तुमी कितले मनीस आयल्या तुमच्या फाटल्यान खंय लिखतात कांय सिद्ध असल्या तर पयलेच सांगता वेकिली करा ना साहेब आमी सात्य हाडून आयल्या वाटे रक्षणा खातीर मात्र बोलता बरें आसा
हा जाय जाय इथं जाऊ तुमच्या बरे बरे मग काय एक सांगा आता तुमचं सरदार बरं झालं तुम्ही आमका किती दितात गोड जातच म्हणे आता रायांतर बस काणी कोदाण दियात वाटेरा साठी बरे बरे ती असं काणी म्हणायची इंग्लिश मका काही दिसानांत आता ते पावलं अंगाचं अरे की केळजी हा बाबा तुझी तपासणी पूर्ण झाली तर भितर ये. आम्ही येत गी काही का आलास तुमचं पुरावा येतो त्याने शब्द आपण गुणगतचे आम काय पडायचे हा जायक जायक इले रावा एलिशा बाबा तुमची वरती पाठवली करते हावेन तुमका जायचा कले तू आलास का बाबा ही कसली गाणी वाईट तो तुम्ही तर येता तर अंग काय लक्ष गेले हो कोट लागून सरदार कुसला दिसता हांगा बऱ्यान गाण मेल्ल्या मुंजातीच्या मासाची गाण तुका वायरस ते आम्ही ध्यान देऊ ना बाबा बरं तू किती नाही सरदार बरं करून जाईल तुमची बरी बाप्पा नाका तर जाय ना म्हणून सांगता हो पोचता माहिल्या बाप तूच माणसं झाली आज सगळे सर्व राहिल्या आणि तुमचे सोडून दे तुमका सगळे गळीत असा काय तर ताका वस्तून जोरदार नाही सावली नाव देऊ बोला तू जायचं नाही बरे पावली जोरदार सात मोठी इथलेच किती माझे कोणी नाव दिलं सांगताय की कैसे दुष्पात होताय कैसे नाही बापा ताकार राय अंदाडला वड एक सरदार तो ठीक आहे बापा तू येता का मिळून इले उरलेले आले ताका इले समाधान मिळालं चांगला हात हे कर जायत बापा कोण तर तुका कोण बस येताने सगळ्या पोरं झाला तो एक अर्थ स्वतःचे भितर मासूम बाय पणस तो एक सुखानातली वाढव नाचे ते किती काम करतात नाचे ते एक नाही वाढव तयार वल्ली हवे पडेल ती नाही ती बरोबर सर्व पोराचं नाही झालंय ते समजा तरी बापा तुका वरतून काढणी कोण नाही द्यात अंगाराचो रुपयाचो वस्त्राचो मुझ्या हाताने खरी घातल्या कामात अहो कसे त्यांनी घेऊ सर्वेश्वराचो आत्तो उसाचे पण तुम्ही त्याची आम काही पोटा सांग वेळा वेळा आमचे पहात पोटाचे सरतात आमच्या पंगडात असा किती प्रवास तांका सदा जेवण करचे काम तुला मागता दिलाय आणि ताणी तुमची ताणी काही एक महिन्यात करू मागीर कितें एका वेगळ्याकडून कितें गेल्या बापाक बरं वयत आसतना तनेच पराणे खावल्या दादले खावंक ना इजिप्ताच्या अरण्यान बोलतेल्या लोकांक सर्वेश्वरान वांडा दिले पूण ताजी निबून सांगूंक ना तरी बापा सर्वेच सुकण्यान पोसताले पूण तांच्या गोंटेऱ्या भितर कीड हाडला ना सुकण्याने कुद्दो सर तांचे कान सदी दीत तू सुकणे गेली कोणाचे पिढे विषय 17 घेतले एक लागता कोडे की आणि एक लागता अत्याक
कुडीतले मात पुसयना अतल्यातले शिदीत पुसयत जायत बापा तुवें कितें सांगला तें वचून म्हाका सांगता आनी हांवें तुका सांगलें तूं बोती न्हू एक दोन तीन चार पाच सहा 15 16 त्या दिसो कोण नागारा असं गारा नारे गारा येतो गारा घेऊन गारा येतो गारा घेऊन गारा सरदार सारो ठेरा सांगू वय साहेबा तुजो गुरू देऊन येन आसता आपल्या कापडून बोन करीन आसता भायर रावून बसला म्हाका एक सांगा ताका आजच दी एक दोन दीस सोडल्यार जायना की धन्या तसे कित्याक म्हणटाय आमी पयस दिला आराम आतां आयल्या 2 दीस सोडून येवंक आमी तुमच्या शेजारा बिडार रावंक ना घरांक जायनाका समाधान दी हांवें सांगलें दी ती मात म्हज्या बापान येवन तुमकां मेळ्ळें देवून जाल्यार ताका फुसला हाडूंक तितलो वेळ जाय तो नाका आनी ताचें उतर पुरो म्हूण जाल्यार ताणें कितें सांगलां हांव तें तुमकां सांगता मात्र म्हज्या आंगार पडलो तो की आज आहे ताणें कितें सांगलें जो कोण कोणाच्या पिढे लागून म्हज्या बापा येलिशाची मजत मागून आयला तो तुरंत जोडता नैतडी वचून निजानांतली पवित्र न्हय तांतू 7 कोटी उडो उडो तो बरो जातलो खंडीत बरो जातलो Todo makaya. Ang sanay ng samsak. Ang titwet sa sak. Harang raja so sardaraw. Halikut rayan makamadadlaw. Salary. Ikizza sa pravadi. Makatachaw ng kutyari sa on hagman karta. तशें बी चलता ताणें सांगिल्लें बरी करचें बरें म्हूण दिसता ताणें सांगलें बरी हांव करी पूण आगानी जगावान नमस्कार हा बरो आसात फाटवर कितें जाता काय बोलता म्हाका बरो जावंक जाया थंय कसो नांव जाय बरो जावेत त्यो तुज्यो न्हंयो काली उदकान बसल्यो पूण जोर्दान तशी न्ही जोर्दानान ती सर्वेश्वराची हात पेट देवल्या इजिप्तांत देवन आयिल्ली आपली परजा इस्रायलाच्या सुगीदारांनी चलोवन आपल्या बासेच्या गांवा पावल्या एलियान तिचे पाय पिसून आसतना चलला एलिशान आपल्या उतरांनी 2 वांटे केला त्या सगळ्या न्हंयक तुज्या गांवच्या न्हंय कडेन सैरीक बांदी नाका जोरदार न्हय जाल्यार देवाच्या उंचाचे उतार आयकता पूण तुका आयकूंक नाका त्या तुज्या बरो तितला आमसान कित्या तो येतलो आनी सर्वेस्वराच्या नादी तो म्हाका गूण करतलो हांव अशें नायलो तो उठलो कित्याक जाणा न्ही उतरान जावचें काम करचें आनी हतीपणान जावचें काम करचें म्हणून तो बऱ्यान जाणा ताका एका पारगा वेवसायांची गरज ना पूण धन्याज जर ह्या गुरू तुज्या आस्तीतलो अर्दो वांटो विसरलो तर दिनतो येवना गूण जावचें तर खंडीत जाता आमच्या रायक समोर इस्रायल तुगेल्या गुलामा सुटका दी म्हळ्यार तितलो येवना शर्टा हांवें तांकां सगळो क्राय कर हांव येता तुजे कडेन आसच्या दम तर ताचो तलो वांटो विसरलो तर म्हाका बरो जावंक जाय कितें विचार दी हांव दिता गूण जावचे खातीर केदो व्हडलो त्याग करूंक तयार आसाय तर आतां तें दर्शीत मागलां तरी कितें चोवीस आपल्याला बरो दिवंक जाय आसचें तुवें ताणें सांगलें दान काम करूंक कितें केलें आनी फकत नांव सांगलें हांवें हांव भायर आसा पूण हांगा न्ही म्हज्या भावान तुज्या गांवान जावन तें शेळीशीत ऊट आनी वच जोडटालो इस्रायलाचे नाव जय 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 इस्रायलाचे नाव
इस्रायलाचे देवा इस्रायलाचे देवा इस्रायलाचे देवा पुढे पुढे कसं एका सुद्धा मंदावर येता बाबा बाबा पाहिजे सरदार बरं झालं खंय आसा म्हजो गुरू खंय आसा थापाल्यान पळय कितें ताणें म्हाका बरो केला पांय धुवन उदकान पियेचें सरदारा तूं मोती रोय आनी बरो जालोय समाधानी आतां वच म्हज्या सायबा जगून फारीक करूंक हांव सोंपचो ना तूं म्हजें खोर्मा दिता सुविधा अखमात वाटलं हज काडूय आनी परत वडीस ह्या तुज्या खोमाक कितें हांगा आसा हांगा शिंगार दूड सरदारा पिसो नाका हांव तर खाली खेळ बसतय रे सगळे तुका सैमान तूं उपकार पावत चलयता हांव आसला पूण हांव दोन रे हे सगळे घेवंक म्हज्या हाल खाली ना कोणी आसा तांगा खाली आताचे कोणी आसा सायबा एक सांगो हे जावपाक लागणार तुमचे पैकी खाली आतां मिनान पूण थोडे फावटी तुमचे वाट खाली जातना तुमचे शीस गोंगोळ घेवन लोकां मुखार आत उदारे करता ती हांव जाल्यार तशें एका दिसा समीप करचो ना तुमचे लागीं तुमचेच म्हणलें नित्य त्या तुमकांच बरें न्हय दोन फावटी 5 वटां तोंडा वचले बसत हात उदारे केला तर कोण तितल्याच खातीर एका माटको अशें दीस आनी रात पुजावप ते मुक्त जाता ते पावाला म्हणल्यार खंदीत बसचें एकता जियोचे चड जाले सर्वेच बराक ते चड आखोनच देव मध्ये श्री सुंदराज शिकला तारीच्या वेळ म्हाका अभिमान आजच्या पुत्रांक हांव बेसलो सायबालो पूण एक उपकार आसता तुमच्या धंदेची हिम्मत करून म्हाका परवानगी मेळना कित्याक जाय गमांदी ह्या फुड्या म्हाका इत्सा सुदावा शिवाय येरकिनसोय दिमका आनी येरकिनच्या दावा हांव बली बेठो आसना पूण थोडे फावटी हिरोवंक नासता सदां खंय म्हाका आत बूक दितात तेय हांवें वचचें पडटा ताका म्हजेर वचचें आसूं समाधानी वच देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो तेल मामा आयलो बाणा भितर गेलो आनी मजोरीच्या पिलान ताका एका घसन कायलो एक उंदीर माव आसलो तो आपले दिसपट्टे काम जावन आपल्या घराचे वाटेर एक व्हड बाण पडयता तातूंत वसम करतस कशे कोणी कर भितर येवंक प्रयत्न करता घट्ट धांवतल्यान भितर येवंक सरीस वाट नासतना उलांत एक ल्हान भितर येवंक जावचे कपुरा करून तो भितर येता हा गोवाचे तुपे खाऊक लागता पोट फुटास त्या वेळी येता ते माजर ते दयाळ आनी मोगाळ कालत्या खालसाचे नजर हुंदरा मामाक पळोवनूच जागवण दिता पुरो सायबाक गेल्ले पुरो पोट फुटून मरशी पुरो तूं तुजें पोट पडलें म्हणून हुंदरा मामान जबरदस्त उलयता ना बाजारांतली वाट तर गेल कित्याक तें माजर दयाळ आनी मोगाळ कालत्या काळजाचे माजर वेळ गेलो हुंदरा मामाक उगडास आयलो घरा भायर भुरगीं आसात तांकां इल्ले वरया म्हणून पट्टी बांदून भायर येवंक वाट सोदता पुराक लागतलो पोट मात्र व्हड जाला गेल्ले माजर परत फाटी येता हुंदरा मामाची गत पळोवन बिरमट दिसता कित्याक तें माजर दयाळ आनी मोगाळ कालत्या काळजाचें माजर हाडे तो
ते इसनी दे साकार जाता हा केल्ले जिरता पोट खाली जाता मागीर बिलांतल्यान भायर निकल ती विशयी हांव नाय की सांगिना उंदरा मामाक हें सारकें दिसता रात जाली साकार देली हो नवो दीस उंदीर माम उठलो न्हिदेंतलो केल्ले जिरते पडोन खुशी जाली आनी सलीस बिळांतल्यान भायली वचून चिंता कशेंय भायर येता आनी इल्लें खाता केलें 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 आनी इल्लें केलें पोट भरलें परत भायर वाट चलताना कुराक लांब जावा पोट मात्र व्हड जावा जाल्लें जाता फाल्यां घरा उशीर नतो थंय इसनी त्या वेळी येता तें माजर तें दयाळ आनी मोगाळ हत्या काळजाचें माजर पूण आतां तें माजरय मुकेल्लें उंदीर मामा आयलो वाडा भितर गेलो आनी माजरीच्या पिलान ताका एका घासान खायलो Jazzy, खंय गेलोय तसो शिस्कायेन वचोंक ना कितलो पिसो उजो सेवाक तुवें सांगिनासतना हांव स्लोवचूंक शकता पळयनासतना देखूंक शकता हांगाचो हांगाच आसतना आनी कणगी आसूंक शकता पूण जाणा आसतली तुज्या माथ्यार कित्याक रुपा दिवं तुज्या दोळ्यांत कित्याक साय मारली हांव खंयसरी वचोंक ना बापा खंयसरी वचत आसतना आतां येताय काय एका पळय सुमीच्या पिड्याक जाय उनो ग्रेस्ताक ते जावचें म्हजो शिस्तनाचे काळेज दोन संगतीक दिल्ले आसल्यार म्हाका ते शिगर उडयलो जाणा आसयतो कित्याक ना त्या दिसा म्हाका येद्या पाण्या पळयतना म्हजी 12 पाण्याची जोगा किती करता गांवच्या कोर्टाक गेलो ती आसली आनी हांवें कोणाक कितें दिली तर अजून हांव क्रेस्त म्हणलें चिंता काळजाक वयता म्हजी आस्त म्हजो वांटो दुसऱ्याच्या हातांत आसा ते घेताय पाणी घेत म्हणून सोबताची येतो म्हाका आपयलो बापू येयल्या खंय जावन आयलो खंय गेलो कोणी गेलो जसो जसो शीत जालें हांवें 2 दिवे सोरी 2 काळजां सामको साकर केलो ती सूट जाली बापा वचकत सायबास अस्कत जाय मासो म्हणून संवसाराक मार करताना सर्वेत वरान खून पेंडसिना ताच्या बाकाटेनी सांभाळना व्हड व्हड तलवारी हाती दिल्या तो चवथी डास जावंक लागला पूण केन्ना काम सुरू करतेला ना बापा आनी हांव अशें खंय सोदा उडास दवर नवानाचे कोड जोरदार धुवन गेला म्हूण चिंती नाकात तो तोडलो गेला ते तुमकांय लागत तुमकां लागता ते धुळ बदकाचे सुख संपत्तीचे कोड काडूंक हांवें वचत आतां सक्राक एक वार जावचे खातीर नवानाचे कोड तुजे धरी थोड्या काळजाच्या ही एक न्हीद जावं उंदीर मामा आयलो पाणा भितर येयलो आनी माजरीच्या पिलान ताका एका घासान खायलो आपले हो आसा आरसो काडले तूं आपले मुखावळ पडो आनी शिवेसा आया